Morto संतोष आमकां भोगता सोम्या मंदिरांत या रिताना बलिदान भेटूंक आयल्या उपकारा करगा दिता नितळा आमकां करमून परता नितळा आमकां करमून परता पाकी सोम्या आमी आयल्या तुजे सरशी काकूत आमचे दयेक तूं दाखय पावोनय म्हणूंक आमी सोम्या तुजी भुरगीं बक्षीन तूं आमची पातकी जिणी मुर्तो संतोष आमकां भोगता सोम्या मंदिरांत या रिताना बलिदान भेटूंक आयल्या उपकारा करगा दिता नितळा आमकां करमून परता नितळा आमकां करमून परता. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो सांजुदाचें पुंतळ पक्षेकिरे तुमकां सर्व मोगाचें पुंतळ बरोसो सांडलेल्यांक बरोसो दिवचो खरीत सांत म्हूण नावाडलेलो सांजू देव तुमचे पसत विनंती करता. त्या पसत विविध ते संवाद घेवन तुमी ताच्या पांयांतळा येतात. कोरोना पिडी निमती ह्या पुंतळा घेवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व भक्तिकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. प्रती रितीन परगांवांत आसलेल्या आमच्या भक्तिकां खातीर तशेंच इतर गांवांनी विविध पिडेशिडे वळख जाल्ल्या भक्तिकां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. तुमचे खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागता. सांजू मारिफा लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गां मीस भेटयतात. बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस आनी कुटाम बेंगळुरू, सेलीन मिस्कित आनी कुटाम बाळेहण्णूर, तशेंच पुताक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां मीस दिता आनी दुयेच्या CA परीक्षेच्या इरेद्या पासून मीस भेटयता. एवलिन कॅस्टलिनो अर्गान ते पासून मीस भेटयता. एड्डी आनी हिल्डा रोड्रिगेस मुलुंड मुंबई अर्गां मीस भेटयता. रॉबिन्सन डिसोज आनी कुटाम बांडुप्पू मुंबई कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या आत्म्या खातीर मीस दिता. रॉबिन्सन डिसोज आनी कुटाम बदलापूर मुंबई अर्गां मीस दिता. रॉबिन्सन डिसोज आनी कुटाम बदलापूर मुंबई तशेंच अर्गांनी ते वसत मीस दिता. स्टॅनी ब्रगान्स आनी कुटाम तांचे रिते बसत मागया आमा समेस्त बसत मागया. जे कोण आमक तन बसयला सुडास काडया तांच्या बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. प्रती रितीन विविध रितींनी आमकां आदार दितल्या कुमो करतल्या फुली फुलाची पाकळी दिवन आदार दितल्या समेस्त मोगाच्या दानी खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकबोट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावना भयणीनो प्राजीत काळार आमी आसा. हे संदर्भार त्याग उपास मागण्या म्हणल्यार भक्ती करण्या मुखांतर देवाच्या मोगाचो अनुभव करूंक आनी आमचो भावार्थ घट करूंक आनी त्याच भावार्थान चुमकोवंक हो काळ आमकां आदार दिता. ह्या दिसांची देवस्तुती असल्याच भक्तीक करण्याद्वारे देवाची काकूळट आनी कृपा मागोवंक आमकां आपोवणें दिता. तर खोट्या जिविताक पाट करून बरें जिवीत जिवंक जाय आसची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू
तुझ्या उतराक फावो तें मोल दिनातल्या खातीर तुका आमी अकमान केला. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापन भोगसाणें मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. प्राजित काळ वर्सान वर्स तूं दिताय. पत्की जिविता पाठ करूं, खोट्या जिविताक तिरस्कार करूं आनी बरें जिवीत जिवंकू आपोवणी दिताय. दैत्य प्राजित काळ करसिल्ल्यात पण जिणी परिवर्तन जावंकू ना ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापन भोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव सौम्या. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. मुगाळ सौम्या बरें करा. मागणें उपास दान धर्म म्हणल्यार भक्ती करण्या मुखांतरी देवाची काकूळ तरी मोग तुमी जोडा म्हणटाय. भक्ती करण्यो करूंक सुकल्या. पयल्याक दुखयलां, तुकाय दुखयलां, तुजे तन पयस केल्या. मोक्षाणें मागता हांव सौम्या. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देव आमच्या भोव मोगाळ बापा, धर्मदूत भगेव जुता देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबातान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आखे प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दानियल प्रवदेच्या पुस्तकांतले वसाप. आजारिया उज्यामध्ये उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल साडी नाका. तुजो करार रद्द करिनाका. तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर, तुज्या सेवका इसाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकूळ तूं आमची वयली काडिनाका. मोलबाच्या नेकेत्रा सारकी आनी दर्यावेलेची रेवे सारकी अगणीत संतत तुवें तांकां बसयली. सौम्या आमी आतां सगळ्या राष्ट्रप्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पदकाक लागून सगळे पृथ्वी वयर आज लोक आमची बेपरवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, ओम ना, यज्ञ ना, अणबली ना, दुंपू ना. तुजे मुखार प्रथम फल भेटोवंक आनी तुजी कृपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी कालत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बोकऱ्याच्या आनी पाड्याच्या वा आजारांच्या आजार पुष्ट बलियांच्या ओम बलिया भशेन आज आमचे बलिदान तुका मानो. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास दवरतात ती केदींच लेजेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता. तुजी भिरांत दवरता आनी तुजे मुखामळ सोदता. आमकां लेजेक पडोवंक दिनाका. बगार तुजे दुर्लभयेन आनी तुजी व्हड काकुळतीन आमकां चलय. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. तुजे काकुळती सोभुडास्क सर्वेस्परा. तुजे काकुळती सोभुडास्क सर्वेस्परा.
तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा तुजे मार म्हाका दाखय तुजे सताचे वाटेन म्हाका सोलून व्हर म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारो देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरनासा तुजे काकुळती उगडास कर सर्वेस्परा उगडास कर सर्वेस्परा सुरवेतां तुवें दाखयलें विश्वासीपण केदींच विसरनाका पुर्विल्या काळाचो तुजो मोग म्हज्या तरणाटपणाच्या काळाक केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणा सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर तुजे काकुळती उगडास कर सर्वेस्परा तुजे काकुळती उगडास कर सर्वेस्परा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया आतांतर म्हणटा सर्वेस्पर सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी काकुळदार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवंतू मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तवळ पेद्रून जेजू ससी येवन विचारलें सुम्या म्हजो भाऊ म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीस 7 पावटींकी जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्ही बगार 70 पावटी सर्गेचें राज्य अशें म्हणयेत एक रयान एक पावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक कुशी वेली लेख घेवंक धरलें तेंच कोरडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातल्लें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनयाची हुकूम जाली तवळ तो साकर दर्याच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून पराती लागलो आनी धनी सकरांचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करना ताका वचूंक सोडलो पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर ताणें हाका 100 रुपया देवा आसलें हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिड्डून म्हळें म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून पराती लागलो पूण हो साकर आयकना जालो मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेंत दवरयलो घडली संगत पळोवन सक्कड साकडांक बोव दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल ताणी येवन आपल्या धनयाक कळयली तवळ धनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपूंक लावन म्हळें नुस्त्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळी रीण माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्ही धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याच्या अधीन केलो आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक
काळजांतान बक्षिनान जाल्यार तुमचो सर्गेचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हेचे सुवातेंत जेजू बक्षाण्या विशांत उलयता. जेजू भोव काकुळदार, जेजू दयाळ आनी जेजू बक्षणाचो दातार. ताचे लागीं आयलेल्यांक सगळ्यांक ताणें बक्षिलें. प्रद्वाराक संपडलेली स्त्री आशिल्ली जेजू लागीं बक्षण्या मागून ती आयली. जेजून तिका बक्षिलें मात्र न्ही, जिविताचें देणें दिलें. सिमांव फरिजावाच्या घरा जेजू जेवणाक गेल्ल्या वेळार पातकी स्त्री आयली, जेजूच्या पांयांक रडली. जेजूचे पांय दुखांनी भिजयले, माथ्याच्या केंसांनी ते पुसले, सुगंध द्रव्यो त्या पांयांक वतले. कळनासतना पांयांक उमो दिलो आनी ह्या पातकी स्त्रीयेक कणवळ्यान भरलेलो जेजू बक्षिता. लोकांनी पातकी म्हूण वलयलेलो जाकीव सुम्या सरशी येता. सुम्या, जें कितें हांवें कोणाक नुकसान केलां जाल्यार, वायट केलां जाल्यार दावणट्यांनी ताका पाटी दिता म्हणून बक्षणे मागलेल्या वेळार सुमी ताका बक्षिता आनी म्हणटा, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. सुगन पडलेलो पेद्रू जेजूक 3 पटी नेगार करना. देवाळाचे सुपत घालना ह्या मनशाक हांव नेणा म्हणून तिरस्कार केल्लो पेद्रू सुमया मुखार येता, गळगळ्यान रडता. जेजूच्या पाशांवाच्या त्या वाटेर जेजू मुखार येवन रडतना जेजूचे काळीज बिनमोतीन भरता. पेद्रूक तो बक्षिता. समारिताची स्त्री जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागीं आयिल्ली, पातकान ती बुडल्ली, मेळेपणान ती जियेताली. जिविताची झरी सरशी ती आयली आनी काकुळदार जिविताची झर जेजू आपल्या काकुळतीन तिची पातकां बक्षिता. हे नवें जिवीत जिवंक आदार दिता. हो जिवीत असो, हो बक्षणे दातार जेजू आयचे सुवातेंत म्हणटा, तुमी एकामेकाक बक्षिसय, काळजांतान बक्षिसय. पेद्रून विचारलेले सवाल, सुम्या म्हजो भाव म्हजे कडेन सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी ताका बक्षयेत? 7 फावटी गी, 8वे फावटी ताका बक्षी नजो गी. जेजू म्हणटा 7 न्ही, 7चे 70 फावटी, 70 into 7, 70 म्हळ्यार निरंतर तुवें बक्षून रावप जाय. आनी तें बक्षणें तुज्या काळजांतान येवंक जाय. काळजांतान तुवें बक्षी जाय. जे कितें ह्या संवसारी जिवितांत तूं एकामेका बक्षिताय, थंयच तुका देवातान बक्षणें फावो जातलें. तूं हेरांक बक्षिताय, देव तुकाय बक्षितलो. तूं हेरांक द्वेशिताय, देव तुकाय द्वेशितलो. देखून तुवें बक्षणें दिवंक जाय. बक्षणें मागून येता जाल्यार कोणीय मनशाक तुवें काळजांतान बक्षूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, तुवें राग दोन जिवेचें न्ही. राग दोन जिवेता ताका समाधान मेळना. राग दोन आसता तो मनीस कुशाल बरीत आसना. ताका केदां हाळाय त्या रागाचो उडास येता. तो राग ताका दोसता, राग ताका कंताडटा, बेजाराय करता, कंतिश्ट करता, रागिश्ट करता, वायट करीशें करता. देखून जेजू म्हणटा, तूं काणीक भेटूंक येताना, तूं काणीक भेटूंक वेदी मुखार येता तेन्ना जर तर तुज्या भावा लागीं तुका राग आसा म्हणून बगता जाल्यार तुजी काणीक वेदी सोड, थंय तूं सोड आनी पाटी वच. तुज्या भावा लागीं राजी जा, भयणी लागीं राजी जा, उपरांत ये तुजी काणीक भेटय, मिसाचें बलिदान भेटय, सॅक्रिफायस भेटय, मागणी भेटय. आनी ती मागणी देवाक आयकतली. नातल्यार व्यर्थच व्यर्थ, वेळ व्यर्थ, दुडू व्यर्थ, टायम व्यर्थ, सगळें व्यर्थ जातलें. देखून आयच्या सुवातेंत जेजू बोवा पुरब्याची एक शिकवण ओपारी मुखांतर आमकां तो दिता. बक्षिनांतल्या साकराची ओपार. एक रायान आपल्या नौकरा लागचें लेख घेवंक सुरू केलें.
एका नौकरान आपल्या दनियाक कोरड आनी एक देवे बाकी आसले तवळ तवळ ताणें पयशे काडून गेल्ले भुरग्यांच्या शिकपा खातीर, भुरग्यांच्या काजारा खातीर, घर जाग्या खातीर, घर बांदच्या खातीर, फाल्यां दिता परवां दिता म्हणून ताणें रीण काडून गेल्ले आनी रीण फारीक करनासतना हाची वाड आनी वाड म्हणून जायते रीण जाल्ले, जायते रीण. आनी धनी बसता आनी आपणें कोणाक रीण दिलां सगळ्यांची नांवां पळयतना ह्या मनशाक दिल्लें आसा ताच्या नौकराक, आनी तो ताका आपयता तुजी रीण फारीक कर. आनी वो मनीस म्हणटा धनिया हांवें तुजें रीण काडून गेल्लें म्हज्या पुताच्या काजारा खातीर, दुयेच्या काजारा खातीर, भुरग्यांच्या शिकपा खातीर, घरा खातीर, जाग्या खातीर, कृशी खातीर, बेळ्या खातीर काडून गेल्लें. पूण म्हाका फाटी दिवंक 7 दीस हांव करा. माथ्याक ओडल्या पांयांक ना, पांयाक ओडल्या माथ्याक ना, दिसपट तो ग्रास काट सोद तूं बोंगाळ सो जाला. कशें केल्यार पयशे उरोवन तुजी रीण फारीक करूं म्हाका 7 दीस जायना. त्या पासून म्हजी काकुळट कर, म्हजी बिरमत पाव. म्हज्या बायले भुरग्यांक तूं आडत दवरी नाका म्हणून तो पांयां पडून रडल्या वेळार धनी राय ताचे बिरमत पावता आनी म्हणटा सोडा ताका आसून. ताणें पयशे दिनातल्यार वडणी ताची दुर्गत खंतिश्ट ताची बेजाराय तो पळयता आनी कनवळ्यान बरोवन ताका माफी करता आनी म्हणटा तुवें पयशे दिवचे नाकात, तूं बऱ्यान तुज्या बायले भुरग्यां सांगात राव, संतोश बरीत जा, वस म्हणून ताका तो सगळें रीण माफी करून धाडटा. आनी वो बूद नातुल्लो आनी वो काळीज नातुल्लो, समजोनी नातुल्लो साकोर फाटी बेता. दनियेलाकचें बोगसाणें ताणें जोडलां, दनियेलाकची माफी ताणें जोडल्या. पळया संतोशान तो पाटी वेता पूण स्वार्थी जाता तो. ताच्यो सांगाती साकोर आसता, 100 आनी थोडे रुपये रीण आसता. पळया आनी कितें करता, तुवें म्हाका दिसी म्हजें रीण तुवें काडून घेवन वर्स जालें आनी दिवं नाय. तो म्हणटा म्हाका इल्ली पुरसत दी, हांव तुका जें दितां सगळें फारीक करता. वो आयकना, वो कंप्लेंट करता, ताका अरेस्ट करयता, ताका जेलान घालयता, ताका मारयता. पळया आपणाचें रीण कोरडांनी आशिल्लें दनियान माफी केलां. तितली समजोन ह्या मनशाक ना, तितलो स्वार्थी, तितलो कठोरी मनीस वो. ताच्या सांगाती साकराक 100 रुपयाचें रीण बाकी आशिल्लें माफी करूंक जावना. ही खबर उरले सांगाती साकोर दनियाक तिळसितात. दनिया पळय तुवें माफी केल्लो तो तुजो साकोरू ताच्या सांगाती साकराक कितले कश्टून आसा. पळया 100 रुपये बाकी आशिल्ल्याक ताणें पुलीस कंप्लेंट करून भितर घालून ताका मारून जेलान घालयला. धनी ह्या मनशा आपोवन धाडटा, हांगे तुका कोरोनानी देवें आसलें बक्षिल्लें मू हय, तुवें कित्याक ताका बक्षूं नाय, कित्याक बक्षूं नाय? तुका बक्षाणें जायजें, तुका रिणाची माफी जायजी, सगळी जायजी, पूण तुजे तावन येल्ल्यांक कित्याक तूं माफी करनाय, कित्याक तूं बक्षिनाय? तुका मात्र बक्षाणें उरल्यांक नांगी. कशें हांव तुजेर काकुळदार जालो, तुवें ताचेर काकुळदार जावये तेंगे ना, कित्याक जावं नाय म्हूण सांगलेल्या वेळार ताचे लागीं जाप नातली. तो गर्वी जाल्लो, हंकारी जाल्लो. पळया म्हज्या मोगाच्या बावडीनो, थोडे फावटी आमी बक्षाणें जोडून घेता, थोडे फावटी देवाची माफी आमी जोडून घेता, पूण हंकारी जाता, आमी गर्वी जाता. म्हज्या बाबाक म्हज्या भयणीक बक्षूंक तयार ना जाता. देवाचो क्रोध म्हजेर बेसतलो. कशें तो राय म्हणटा, ह्या मनशाचे हात पांय बांदा, ताका बंदेन घाला, पयशाक पयसो फारीक करीसर ताका सोडी नाकात. पळय म्हज्या मोगाच्यो फ्री सोडुल्ल्या मनशाक, बोक्षाणें माफी दिवन सोडुल्ल्या मनशाक कशें परत कश्ट आयले. पळया कशें ताका बंदेन घालो, ताका जरबांदांनी मारयलें आनी पयसो फारीक करीसर ताका तांणी बंदेन दवरलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जायते फावटी स्वार्थी जाता. देवा लागचें बक्षाणें घेता, हेरांचें बक्षाणें घेता, हेरां लागचें माफी घेता, देवा लागची माफी घेता, पण हेरांक माफी करूंक, हेरांक बक्षूंक फाटीं सरता, स्वार्थी जाता आमी. देखून देव थोडे फावटी आमचे रागार जाता, कंटाळ जाता. देखून दानियल प्रवादी म्हणटा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांच कलसणी नाका सर्वेस्परा. तुवें आमचे कडेन केल्लो करार रद्द करी नाका. तुज्या अब्राम इश्टा खातीर
तुझ्या सेवका इसाका खातीर, तुझ्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकूळत आमचे वयली काडी नाका. आमी पातकी जाल्या, तुका सांडून पयस केल्या, तुका आमी तिरस्कार केल्लो आसा, धोको दिल्लो आसा, देखून आमी आज अनाथ जाल्या. आमकां आज प्रभा दिना, आमकां राय ना. होम बलियो भेटोवंक, यज्ञ बलियो भेटोवंक, अन्न बलियो भेटोवंक, दुंब भेटोवंक, तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजे कृपा जोडून घेवंक आमकां जागो ना, अवकाश ना. आदल्या वर्सा लॉकडावन जालें मार्चांत, क्रिसमसो काळ तो आमकां असलीच परिस्थिती आयिल्ली. आमच्यो इगोर्ज्यो आशिल्ल्यो, आमची देवाळां आसलीं, आमकां मीस भेटोवंक ना. पाद्र्याब आशिल्ले, मीस भेटोवंक ना. आमकां कुमगार सेवंक ना, होम बलियो भेटोवंक नात, दुम भेटोवंक ना. पास्काच्या त्या निमाण्या हप्त्यांत, भगवंत हप्त्यांत, पास्काच्या त्रिदुमांत वांटेली जावंक ना आमकां. कसली दुर्गत, कसली संदिग्ध परिस्थिती. हात आसून जेवंक ना म्हणलें बरी, तोंड आसून खावंक ना म्हणलें बरी, दोळे आसून पळोवंक ना म्हणलें बरी, कान आसून आयकूंक ना म्हणलें बरी आमी आसल्या. आमकां देवान सांडून घाल्ला बरी आमकां भोगलें. अनाथ जाल्या आमी, असहायक जाल्या आमी. तरी दुखेस्त काळजान, कलत्या मनान परत सोम्याक लागीं येवंक पावल्या आमी. देखून आमी मागोवंक जाय, दानियल प्रवाद्यान मागलेले बरी, सोम्या आमचो स्विकार कर. बोकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या आनी हजारांच्या हजार पुश्ट शेळयांच्या होम बलिया भाशेन आमचें बलिदान तुका मानवो. आमचें बलिदान ते काळजाचें जावं दी, ते नितळ मनाचें जावं दी. आमचें बलिदान बक्षण्याचें जावं दी, भक्ती करण्याचें जावं दी. मागणे, उपास, दान धर्म मुखांत्र एकामेका आदर सुदर्शुंचें मोगान जिवोवचें आमचें बलिदान जावं दी. आनी ह्या मुखांत्र तूं आमचेर आशिर्वाद घालताय, आमकां बेसांवांनी भरताय, आमकां लजे घालूंक सोडिनाय म्हणटा देवाचें उतर. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हेचे पयलें वचप आनी सुवार्थेंत दोनी आनी किर्तनी आमकां उडास करता. देवाच्या काकुळतीचो उडास करता. देवाची काकुळत आमी निरंतर जोडटा जाल्यार ती काकुळत आमी हेरांतय वांटून घेवंक जाय. तवळ निरंतर देवाच्या काकुळतीचो अनुभव आमकां जातलो. आमी ती काकूळ देवाक दाखयल्ल्यांत आमी खंडीत देवाच्या मोगांत पेल्याच्या सेवेंत जिवंक शकतल्या. असले आमचे जिवी जावच्याक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. ये बाबा भेटता वास्तुका स्वीकार कर ये बाबा. उंड्या वायना संगी भेटता देणी मानून तुगे ये बाबा. स्वीकार कर बाबा, कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर, जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बाबा, कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. शादांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसच्या आदाबा सर्वेस्पोर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवंत जुतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण प्रगट करूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. ते सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी आतां तुका भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, आमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्ताच्या देवा, सर्व कळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसवानी आमच्या फायद्याचो.
तुझी पवित्र सभा पवित्रताची कोणासां या संवसारात सदा उरचाक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धरून तुज्या बुन्यादीत तीरांनी गठ बांदून दवरल्या देखून आतां विस्वासान आनी उडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारा सांगाती संतोषां तुजी स्तुती गायता. दळबारा सो सर्वेस तू सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा मगळ भाव भणीनो दिमी गेल्या बो पवित्र घडया आमी संभ्रमता जेजूची कोळत करपा बक्षाणे आमी मागया तेस बक्षाणे एरान ते वांटून घेवच्याक कुडी रक्ताची ससाय आमी मागया. बापा क्रोसू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणी कराराचें रगत पदकाचे बक्षणे मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सोगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू तू. बापा जेजूच्या मरणासतो पुनर्जीवनपण असो बी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां ववो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्विस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी. तांकां आनी तुजे इश्टगत येदंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोवो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माया संगती दिसपोती भाग्यवान जुजे भगवंत धर्मदूतां भगवंत जुतात देव आनी सर्व घडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची अजनामतीन दवरना दिसपट्याचे भितान देवा लागचे बोक्षणे आमी जोडून घेवंक तेच बोक्षणे एकामेकाती वांटून घेवन करी क्रिस्ती फाटलावदारी जावंक जिवंक देवा स्वादार मागून समया शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्विस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिरिशेंतली आमकां निवार. देखून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राजू क्रिस्ताचे येणे
बरोबर शानत रेखतल्या आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय तेरा जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्ताच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे माय मग असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा सुमेस्तांच्या मोगान बरोबर मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली देवा लागचें बक्षाणें आमकां जोडून दिल्ली तीन बक्षाणें एकामेका ती वांटून घेवंक उलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या म्हणजे भितर आमचे भाग म्हाका भवना तुज्या उतरानच म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडे रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन मगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळ हो जेजूची मास आनी रगत ह्या उंड्यार वयना रुपार सेवंक आमकां साथ दिना आत्मीक रुपान सोम्याक आमचो कन्न घेवचे प्रयत्न करया पत्रेक असो कुमगार आमी सेवया उंडो जिविताचो उजवाड संवसाराचो सोमी जेजू म्हजो दैविकानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एकमात आश्रव म्हजो जेजू गवळ्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थुया भौमगाळ बापा आमच्या देवा बागे वजूता देवाच्या जैते वन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसा वो संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरंताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मगळ बाबडीनो नव्यानांत भक्तीन आमी वांटेली जावया पात्र साजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्र साजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्र साजुता देवा आमचे पासत विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाऊ भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बाकी वचूता देव सरकार जावन जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता सांजुता देव निरसान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सोड भाव तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता तुका निधरून दुजूतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उडास करता बगे वंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमैत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागले आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर ओगलाप लाभता आनी सुमेस मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या बावर्त उदेशीन तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा वचून आनी पेल्याचो करो मोग वाडय
आता मी बघे उजूतात देवाच्या विनवणे तुझ्या मारी वादुबारचे गोरजो आणि यत्रेग तुझ्या दैवी कुशप्रमाणे तुझ्या करतो लय म्हण आम्ही बरवस्ताव ई जेजूच्या बोपू वितरे उदार काळजा सर आमची पती नेहमी तुझे तेंद वर्ताव तुका जाऊ महिमा माना वेगळा सदा सर्वदा आमेन बघे उजूतात देवाक उले बघे उजूतात देवा लागी मागणे या संसारी जेजू सैरो आणि दरदूर जाण असलेल्या बघे उजूतात देवा या आमच्या मागण्याक तू आमचे सवे मेळ जेजू सोडून जर समोर वाळमोग तू जाणा जालोय ताच्या सोडून जे स्वार्था तुवें पयस आसलेलो का गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगे सुबांद तुवें स्थिर केलोय बारीक करस अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या सो तूं केरीत शिरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुनशता पतीने नायला एगडी बरदोळे दांपया आमच्या घर संगातीर मागया सर्व भक्तिकाच्या घर संगातीर मागया जे कोणा मागतान बसला तांच्या बसवत मागया या मध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटितल्या सर्व भाव भयणी खातीर भक्तिका खातीर मागया प्रतिनिधी परगांवांत आसात ते आमच्या भाव भयणी खातीर पिडेस्त भाव भयणी खातीर कश्ट केल्ल्या भाव भयणी खातीर विविध रितीच्या समस्यांक वळख जाल्ल्या खातीर विविध रितीच्या प्रॉब्लेमाक बली जाल्ल्या खातीर विविध रितीच्या वरिसांत जियेतल्या खातीर आमी मागया प्रति रितीन मोतीचें समाधान नासतना प्रति रितीन भुरग्याचें देणें नासतना लग्नाची सैरीक नासतना कश्ट केल्लीं आसात बरें काम नासतना कश्ट केल्लीं आसात कुटुंबांत समाधान नासतना कश्ट केल्लीं आसात विविध रितीच्या ओत्तडाक बली जाल्लीं आसात हे सर्वां पासून आमी मागया सांगता आमी मागया म्हज्या मोतीर काळो काडना म्हजो वावर्त दंडोळो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडाय तावन तूं गोलो मारता अशें शेणलेल्या बरू सुदीवचे केरे तेणें तुका देवान दिलां म्हजे जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसणां तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मायपासी नांवा देखीत तूं म्हाका मोग आदारसून सुदारसून वर हांवें व्हडा पतीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमये जेजूचे महिमे मदन हांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन मगळ भाव भयणीनो सांजुता देव मारिफात जायते बरेपण सुम्या आमच्या जिवितांत केलां ह्या बरेपणाचो उडास करया सांजुता देवा वसोत आनी आमच्या सिर्गेच्या बापाक सुमयाक पवित्रत्म्याक अर्गां दिवया प्रति रितीन ही आमची मागणी उसारलेली सगळीं तो स्विकार करून दी आनी आमकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण जेजू लागीं आमी मागया मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं मी विस्वासान मागुया सर्वेस्परा आमकां वायटांतले आनी अनवरांतली निवार ऐकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्त आमच्या भाव भयणीचे कस चळू करी ऐकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटे नरसांग सेवा कांक पाव ऐकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळण्यांनी पातकांतली निवार ऐकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा तुझ्या मरिनेर हात दवरच्या पिडेस्तांव जिविताची बरती भलायकी आणि कुडी आत्म्याची गठाई दी म्हणून आमी मागताव ऐकमचे प्रार्थने सुमिया सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या बाबडी सर ते सवा जारी करना सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणेन ताणें आशिल्लो संतोष समाधान फोव करी ऐकमचे प्रार्थने सुमिया सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते सवा आमी तुका भेटून दिता तुजी कुशी वयत ती सर ते सवा तूं जारी कर म्हणून आमी मागताव ऐकमचे प्रार्थने सुमिया मगळ बापा गांवांत तशें बरें गांवांत फोव ते काम नासतना कस्तूच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळट करी तांकां बरें काम फोव कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हणून आमी मागताव ऐकमचे प्रार्थने सुमिया दयाळ बापा फोव ती जिणी संगातीन वा संगाती मेळनासतना कस्तूच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर भक्तिकांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंबां जिवीची देणे फोव कर म्हणून आमी मागताव ऐकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशेतल्या सर काजरी जोड्याची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंब संतोष सडय म्हणून आमी मागताव ऐकमचे प्रार्थने सुमिया मुरये पिडेस्त तुजे भलायके तुजे भुरगे तुजे मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुळतीचे माय नमान आमचे जिवा अमृत आनी बरुशा तुका मिलो मारताव आमी बद्दशिवेची बाळकां ह्या तुकाच्या कोणांत आसताव आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करताव तर तुमचे शके ते तुजे काकुदळे आमचेर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुसे सदी पळोवची जेजूक आमकां दाखय ये देळी इमगाडी दिलो बी आमकार मरये त्रिंदा दीस उडास करया त्रिंदा दी मान करया पिडेस्त भाव भयणीची भाव भयणीक त्रिंदा दीची ससाय मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवपा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करूंक कुशी वेली
महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सरपीट आशिडा तुज्या बळावे तुवें गुण करताय प्रार्थुया बहुदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कष्टून तुझ्या भुरग्या साखर आणि साखरणेचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसिल्ल्या तांकां नवो चीप दिवची बरीत कर अशें पत्कन नितळ जावन पिडेशिडेंतले गुण जावन बेगिस्तानी भलायकी जोडून फोव करी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुम्याचे नावी आमचो आदार तारसला सर्गणी संसार सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसूं ची सोवे आसो. प्रार्थुया बहुदयाळ सुम्या बावर्तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेद लात्री दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कश्टून ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजुनी मनवैत पयस करून एकामेका काळजांतून बगसून चिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरूय सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सुमी तांच्या संगाता सदांच राव तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं ची सोवे आसो. सर्वेस पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पासण काकुळतीन वागोवंक दुलोबाय तो तुमच्या आपली नदर गनवली आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन. देवा सुकलोस पो जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारापर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरू तुमच्या फाटल्यान तो रावन आनी तुमची राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसते सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगाक तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. मगळ बाबडीनो सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी वांटेली जावया भक्तीन बावर्तान बरवशान पत्तिणेन सक्रामेंताचें आराधना बी करया तुझे मुखामोळ पोळ्यो काशेता तुझ्या हाजर पोनान जीव काशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडोन आमी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सोडवंदारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामके सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामके सोम्या समर्पिता तुज्या अस्कत काय बळवंतून जाताय सोम्या म्हज्या एकसुरपणांत संगातून दिताय म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयताय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणा सांगातूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन दिमेर पडोन आमी तुका प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवंदारा नमान सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता तुका आमी नमस्कार करता सोम्या काळजा मोना आमची काळजां आनी आमच्या मना तुका भेटयता सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पित हांव तुका काळजा मोना आमची तुका भेटयता काळजा मोना आमची तुका सर्व सामके
सोम्या समर्पित समर्पित हांव सोम्या समर्पित हांव हालेलुया हालेलुया. हला हला हालेलुया अर्गान छेसु हगळप छेसु स्तुती छेसु आराधन छेसु सगळ्या खालसा तुका वंदिता तुझी स्तुती करता वरतो देव काकुळदार देव आमची बातका बक्षिताय आमका सांभाळ वरताय तुका सा महिमा तुका सा आराधन सोम्या आराधन हालेलुया 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 अर्गान छेसु उगळप छेसु स्तुती छेसु आराधन छेसु मगळ भावनो बहिणीनो आमचो समय आमच्या मध्ये आसा एकडी बरो ताका आमी पळोवया ताची स्तुती करया आमी अर्गान तुका सोम्या जेजू ओगळप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मगळ भावनो बहिणीनो आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा सर्गा संवसार असो धनी तो वरतो देव तो त्या देवाची स्तुती आमी करूंक जाय जे वांट सर्वेस्पराची स्तुती करना ते निर्भागी तो ताळो सर्वेस्पराची महिमा गायना तो ताळो निर्भागी देखून सोमी मुजे समोर आसा सोमी मुजे सांगत आसा ताची स्तुती करचें ताका होळाप दिवचें म्हजें कर्तव्य आनी तें हांवें करूंक जाय सोम्याची स्तुती करिना जाल्यार सोम्याक हांव परगट करिना जाल्यार हांव एक निर्भागी हे मतीन दवरूंक जाय सोमी सदांच आमचे सांगता आसा तो एकपटी मेल्लो जिवंत जाला आनी मुखार तो मरना मरणाक ह्या फुडा आनी कसलीच पदवी ना म्हूण ताणें दाखयल्या तशें आसतना ह्या सोम्याची स्तुती भियेनासतना आमी करी जाय भक्तीन आमी करया तूं पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो तूं पवित्र देव ताळयो बेटया सर्वेस्पराची स्तुती करया तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव तू पवित्र 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 देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया पावलाक आनी सिलासाक बंधनांतल्यान सुटयलीं बंदन स्तुती करतना सोडवण दिवंक तूं आयलो देव आमकां सुटका दी देव आमकां सोडवण दी पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव तुका हांवें स्तुती करता आराधन करता वंदन करता सोम्या पावलाक आनी सिलासाक बंदनांतले सुटयले पावलाक आनी सिलासाक बंदनांतले सुटयले बंदन स्तुती करताना सोडवून दिन तूं आयलो बंदन स्तुती करताना सोडवून दिन तूं आयलो देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तूं पवित्र देव पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव
देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव हालेलुया അതുപറയാ हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हर गान छेसु गुलाब छेसु तुझे द्वारा दान छेसु हालेलुया 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 मुगल भावना बहिणीनो इकडे बर सुमी आपण या हेच्या देवस्तुतेंत सुमी आमची पदकां ओळखूंक देवाची काकूळत मागोंक उलो दिता देवा लागचे बोक्षणे मागोंक उलो दिता आनी लाभलेले बोक्षणे हेरां थंय वांटून घेवंक उलो दिता हेरांक बोगसूंक उलो दिता देखून सुम्या लागीं आमी मागोया सुम्या म्हाका बोगशी सुम्या तुजी काकूळत म्हजेर वत तुजी काकूळत म्हजेर दाखय तूं काकूळ तुजो सगोर सुम्या तुजी काकूळत म्हज्या कुटुंबाचेर देवय म्हूण मागया तुजे भितर तुजे भायर दुसरो देव आमकां ना तूं वर्तो देव देखून सोम्या तुजी दया तुजी दाखय म्हूण आमी मागया दया तुझी दाखय मुजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पातेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया की तुझ्या काकुतीचेर हांव आशेवन रावला दया तुझी दाखय मुजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पातेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला वगळ सुम्या राग मसूर दिवसून जियेल्लो आसा स्वार्थ दवरून जियेल्लो आसा म्हज्या स्वार्थपणान म्हज्या रागांत म्हज्या द्वेशांत मसरांत हेरांक दुखयलेले आसा हेरांच्या दोळ्यांत दुखां दवयलेलीं आसात तुज्या दोळ्यांत तेणें दुखयलेलीं आसात हे पसत पश्चाताप हांव सुम्या बोगसणे मागता म्हज्या भावा भयणी थंय रागार जाल्लो आसा शेजाऱ्या थंय रागार जाल्लो आसा कुटुंबांत गोवा थंय पतीने थंय मनस्ताप उपसायिल्लो आसा रागार जाल्लो आसा प्रती रितीन सासू माय थंय सुने थंय मावा थंय जावयां थंय पुता थंय धुवय थंय दोडेपोटी नासमाधान उपजल्ले आसा खबरो केल्ल्यो आसात गाळी दिल्ल्यो आसा शिराप दिल्लो आसा फकत ती जबाबदारी आवय बापाय मान दिनासतना पडलेली आसा फकत ती दाराय करनातली आसा तुका एकोरिस्ताक अखमान केल्लो आसा सक्रामेंतांक अवमान केल्लो आसा फकत तो मान गौरव दिनासतना पवित्र कुंभार सेवलेलो आसा तुजें नांव व्यर्थ काडलेलें आसा तुका एका दिसा देवाक अखमान केल्लो आसा मान दिनातलो आसा तरसून बगेनपणी सांबाळनातलो आसा चोरी केल्लें आसा मसूर केल्लो आसा झगडें केल्लें आसा खुनी केल्ली आसा उतरान आनी कर्णेन हेरांचो मान काडलेलो आसा पेल्यांच्या वस्तूंची पेल्याच्या स्त्रियांची पेल्यांच्या दादल्याची आशा केल्ली आसा प्रद्वार केल्लो आसा अनैतीक चिंतना आठयलेली आसा विविध पदकां करून आमचे जिवीत मेळयलेलें आसा बोगस सुम्या बोगस तुजी दया आमची दाखय म्हूण मागता दया तुझी दाखय मुजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पातेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला सगळी भागवतां म्हणया दया तुजी दाखय मुजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पातेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला काकुळत दाखय सुम्या काकुळत दाखय मुगल भाव भयणीनो देवाच्या काकुळतीन देवाच्या मोगान भरलेले आमी देवाच्या बक्षणे सोनभोग केल्ले आमी
सोम्याच्या बोक्षाने सोनभ केले आम्ही आमचे समर्पण करूया सोम्या मुखार मतेवान केल्या समर्पणा बरी तोमसान केल्या समर्पणा बरी मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा जाकेवान केल्या सोम्या जाकेवान केल्या समर्पणा बरी फातकी स्त्रियेन केल्या त्या समर्पणा बरी आम्ही समर्पण करूया आमचे कुडीचे समर्पण मात्याच्या केसातून पायाच्या नक्षेपर्यंत आमच्या कुटुंबाचे समर्पण आमच्या कामाचे समर्पण आमच्या आर्थिक संकष्टाचे समर्पण आमच्या मतीच्या पिढेचे समर्पण कुटुंबांना समाधानाचे समर्पण पिढेस्त भाऊ बहिणीचे समर्पण भुरग्या बाळांचे समर्पण युवा जणांचे समर्पण आमच्या भविष्य सभेचे समर्पण आमच्या देशाचे समर्पण आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांचे समर्पण धार्मिक मुखेल्यांचे समर्पण बवार्थी लोकांचे समर्पण आम्ही करूया समर्पण करूया आम्ही भक्तीन आम्ही आमकां सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया सोम्या आम्ही आमकांच तुका आम्ही समर्पण दिता ये सोम्या जेजू ये मुझे संगत राव मुझे कुटुंबात तू राव मुझे कुडीन तू राव मुझे आत्म्यान तू राव मुझे आत्म्यान तू राव सोम्या जेजू ये तू मुझ्या काळजान जेजू ये मुझ्या जिवितान जेजू जेजू तू ये मुझ्या कष्टांत जेजू तू ये मुझ्या दुखांत जेजू ये मुझ्या पिडेशिडेन जेजू ये मुझ्या संकस्तान काळजा दार उगडून सोम्या तुका राखून आसा तुका स्वीकार करून तुझे ते जिवंक हांव लालेवन आसा जेजू ये मुझ्या कष्टांत जेजू ये मुझ्या कष्टांत जेजू ये मुझ्या दुःखांत जेजू ये मुझ्या पिडेशिडे जेजू ये मुझ्या संकटांत जेजू ये मुझ्या कष्टांत जेजू ये मुझ्या दुःखांत जेजू ये मुझ्या पिडेशिडे जेजू ये मुझ्या संकटांत काळजा दार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुझे तेजी येता काळजा दार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुझे तेजी येता हालेलुया उभारी आमच्यात उभारी आमची काळजा मना उभार आमची कुड सोम्याक उभारी आमची कुटुंब आमची भुरगीं बाळ आमचे वचन उभारी आमच्या पिडेस्तानी उतर प्रायच विविध नसता समाजाला जाल्ल्या सगळ्या सोम्या मुखार उभारया हालेलुया 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 सोम्या जेजू हे सगळे भक्तिका तुझ्या कृपेच्या बेसवारी बन हे सर्व भक्तिका तुझ्या पायांतळ आम्ही समर्पण देत आहोत सोम्या तांकां तू स्वीकार कर तांचे कष्ट तांचे वळवळे तांचे आकांत तांचे दुखी तांचे सगळे जिवीत तुका समर्पण दिता सोम्या तांच्या भुरग्या बाळांक तांच्या युवा सणांक तांच्या खासरी तांच्या बायलांक तांच्या सगळ्या उतरप्रायाच्या भाव भयणी पिडेस्त भाव भयणी तांचे कष्ट तांचे काम तांचो वावर तांची वावंट तांची सगळी परिस्थिती आम्ही तुका समर्पण दिता सोम्या तांकां तुझ्या आपल्या आशीर्वादांनी भर तुझी गुणकरची दैवी सगळं तांच्या शिराशिरेनी वळय तुझे पवित्र रगत शणोवन नितळ कर तुझे पवित्र रगत तांचे शणय तांच्या कुटुंबाचे शणय तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी शणय सगळ्या कुडीच्या गांठी गांठीनी शणय सगळ्या रक्ताच्या खणा खणांनी तुझे रगत तांकां मेळय शणय आणि आशीर्वादित कर सोम्या हालेलुया 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 आपण गुणकर जेजो सर वाईट सत्तेत आहो खोट्या सत्तेत आहो देवसराच्या नाटण्यात ताळण्यात आहो वाट पंत्रात आहो तांकां सुटका लाभय सोडवण लाभय राखून वर सोम्या आशीर्वादित कर बेसवारी वर सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Oglap apni naam पवित्रत्म्याची मसत आमी मागया. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या आमचे देवानी आमकां अभिषिक्त कर. सर वायट सक्तीतान कोट्या सक्तीतान आमकां मेकळें कर. देवसराचे सगळे बंदपास देवसराचे सगळे ती वेडो घाल्ली साळां तुटून उडय. थंयसर देवसराचे सगळे पास मोडून खान उडय. आमकां अभिषिक्त कर. तुज्या सक्तेन आमकां भर. तुज्या बळान आमकां भर. तुज्या धैर्यान आमकां भर. तुज्या फळांनी आमकां नेटय. तुज्या देण्यानी आमकां भर. आमचे जिवीत काकुळतेचें कर. आमचे जिवीत बोगसाण्याचें कर. देवा लागची बोगसाणे निरंतर जोड घेवं. ते बोगसाण हेरां मध्ये ते वांटून घेवं. कृपा लाभय. ये पवित्रत्म्या देवून ये म्हूण आमी मागया. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तून देवोन ये. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तई रावो के मुझे तैरावो. ये पवित्रत्म्या ये स्वादिकत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या विगिस्तू देवनी वेगिस्तून देवोन ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या देवाच्यात्म्या स्वादिकत्म्या दैविक मुझे तई रावो के विडार करूं के मुझे तैरावो के. अंकराची मोडा अंकाराची मोड मुझेर मांडल्या. मुझेर मांडल्या. कष्टाच्या आवरांत कष्टाच्या उपयोग थकला सुम्या. तकला भरोशा किरणा बरवोशा तू उजवाड फांकाय. तू उजवाड सर्गी बावंद्रा सर्गी शबीत वरून पावी. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तून देवोन ये. ये पवित्रत्म्या देवानी अभिषेक कर. तुझ्या कृपेच्या बेसावर आमकां भर. तुझी गुणकरची संगत लाभय. आशीर्वाद लाभय. सौ देवसराच्या ताळण्यात लाव. सौ देवसराच्या पासात लाव. सगळ्या बदपासातून आमकां सुटका सोडवण लाभय पवित्रत्म्या. स्वादिकत्म्या हालेलुया. उलो मारा सोम्या बाबरता उलो मारा. ये पवित्रत्म्या या भक्तिकाच्या मुकल्या नावावर तुका वाढला काही. ये पवित्रत्म्या या भक्तिकाच्या बगल्या रावून तुका संगती. ये पवित्रत्म्या या भक्तिकाच्या पाटल्या रावून ताचे संरक्षण कर. ये पवित्रत्म्या या भक्तिकाच्या वयर रावून निरंतर आशीर्वाद लाभय. तुका जा महिमा तुका जा वरादा तुका जा विलाप. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. टच 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 and heal us Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, सोम्या आमच्या देवा काकूळ कर आमची या तुझ्या भुरग्यांची दया दाखय तू बोगा सामका तू आमच्या पथकातली जेजू सोम्या आमच्या वयसा गुण कर तू आमकां आमच्या पिडींतली पिडा शिडा सगळी गुण कर जेजू सुटका सोडवून दी जेजू सोम्या देवा
आशीर्वाद दी संतोष लाभू समाधान तू दी आशीर्वाद दी जीवितो नंदन के Jesus sumya आमचं देवा तुका जाव आराधन तुका जाव महिमा आतानी ससना हालेलुया हालेलुया आमेन Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ergan tuka semia Yesus, aglap tuka semia Yesus, studi tuka semia Yesus, aradan tuka semia Yesus. Hallelujah, hallelujah. Joran thali bedo semia dinu asya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Semia आशीर्वाद घेऊन गावी अंगीत येत्या वडा सक्रामेंता. येत्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्वील्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदर्या सर्वण वेचास्कत विश्व भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशे स्फुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावरता आमेन. प्रार्थुया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडून फळ सदां समजेत मी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या गलतेपणान तुझे लागचे निरंतर बक्षणे जोड घेवंक काकुळतीचो अनुभव करूंक तीस काकुळतांनी बक्षणे एकामेकांतय वांटून घेवन तुजे करे फाटला उदार जावंक आमकां तूं फोव कर जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. मगळ भावना भयणीनो भोव भक्तीपणांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत नव्यानांत आनी सक्रामेंताच्या आराधना वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तां हांव अभिनंदन पळयतां देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागतां प्रतिनिधी देव बरें करूं भाव मॅक्सी भाव पुरब्यान मिसांत आराधनांत वांटिली जावन आमकां मागोवंक कुमक केल्ल्या तुका देव बरें करूं सगळे मिसाची मांडवळ केल्ल्या भाव जयस्थानाक आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून हे नवें मिसाचें बलिदान सक्रामेंताचें आराधन तुमी पळयसय तुमी मागसय सांजुदा मुखांतर देवाचें भरपूर आशिर्वाद जोडे जाय म्हळ्यार येदान
वरती सेवा दितात दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी तशेंच पूत अविनाश गंगोळी आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडता देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता मगळ भाव भयणीनो तुमी आमच्या खातीर निरंतर मागतात तुमचो वर्तो सहकार दितात त्या पासून तुमकां आमी अर्गां दिता प्रति रितीन हांवें तुमचे डगे येदोळस विनंती केल्ली आसा कश्ट येतले आमची इस्कला कांय तरी कुमो करा म्हूण कांय तुणी थोड्यांनी स्पंदन कर फुलनी फुलाची पाकळी दिल्ली आसा तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडता प्रति रितीन फुडल्या दिसांनी क्रिसमसाच्या काळार मागणे उपास करून कांय तरी उरलेले ह्या मोगाच्या वावरा खातीर तुमी दिजय आमच्या इस्कला खातीर भुरग्यां खातीर तें खंडीत उपकारतले ते मन तकून कुमो करीचे म्हूण विनंती करता अकावंट नंबर हांगासर डिस्प्ले करता त्या अकावंट नंबरार तुमी धाडचे आनी आमी खंडीत तुमच्या खातीर मागतले तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां देव बरें करूं उबी रावया आमी गीत गावया तुका हांव खालतो रावता तुका हांव खालतो रावता जेजू तुका हांव खालतो रावता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना मोगाळ पुता सोवे हांव आशिर्वाद दिव आमकां भगिन गुरुसाचे कृपेन येवं आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.